देव बरो दीस दिवं भुरग्यांनो, तुमी केन्ना तुमच्या आवय बापाय वांगडा जात्रेक गेल्यात? खंयच्यो खंयच्यो जात्रा तुमकां खबर आसा? शिरगांवची जात्रा तुमी पळयल्या? हे जात्रेक धोंड उज्यांतल्यान चलून वतात तेन्ना पळयला तुमी? तशेंच म्हापशां एक जात्रा व्हडली जात्रा जाता, खंय ती खबर आसा तुमकां? बोडगेश्वराची जात्रा जाता. आनी फातर्फ्याय जात्रा जाता, व्हडली जात्रा जाता. फातर्फ्या हें नांव आयकलां केन्ना तुमी? ह्या गांवांत न्ही कुंकळ्ळेकर्णीची आनी फातर्पेकर्णीची जात्रा आसता तेन्ना हे देवीक रथान बसून भोंवडायतात. ह्या देवळान रथ आसा. केन्नाय फातर्फ्या गेली जाल्यार ते रथ पळयात. तर आयज तुमच्या पुस्तकांतलो पाठ 10 रथ हो शिकुया. पाठ उगडात. पाठ 10 रथ. आयकात हा. पाठ 10 रथ. रतन उठ, पवन उठ, रथ पळय, गणपत रथ ओड, शरद रथ ओड. रथ उठ, गणपत शरद ओड. उ ठ श ओ. तर ह्या चित्रान कांय लोक हांगासर रथ ओडटात हें दिश्टी पडटा. हो रथ, हेका रथ म्हणटात. पळयलो रथ दिसता न्ही, तो रथ. असो रथ थोड्या देवळांनी आसता. तातूंत जेन्ना त्या देवाची जात्रा आसता तेन्ना त्या रथान बसून देवाक गांवांत भोंवडायतात. तर हांगा ह्या पाठान न्ही भुरगीं जात्रेक गेल्या. तेंचो आवय बापूय तांकां जात्रेक घेवन गेला आनी थंय तीं तो रथ पळयतात. रथ पळोवन तांकां खूब उमेद जाता आनी तो रथ ओडटा. कोण ओडटा? गणपत आनी शरद हे दोग जाण रथ ओडटात. ते तांकां पळय म्हणून सांगतात. तर हो पाठ घरा बसून वाचात आनी उतरां आनी अक्षरां शिकात. देव बरें करूं.